राज्यातल्या विरोधकांची स्थिती चोख जाण चारकडेन अशी जाल्या काय कितें हो प्रश्न उपरासपाचें कारण म्हटल्यार गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान केल्लें विधान. गोंयचे विरोधी पक्ष एकठांय नात अशें विजय उलयल्लो, हाचेर हेर विरोधी पक्षांनी आपली मतां उक्तायल्या. राज्यातले विरोधक सध्या तरी एकठांय नात. फुडाराक एकठांय जाले जाल्यार हांव वांगडा आसतलो अशें विजय बुधवारा पत्रकार परिशदेंत उलयलो. Say I am in the opposition first. As I have told you, there is no united opposition in Goa as of now. It can happen in the future. If it happens, it's very good. I will be part of that united opposition. I will not break ranks just like that. But at the same time, there are no serious attempts to create unity in opposition. Serious attempts. There must be some superficial attempts which are not strong enough. Plus, attempt आता हांव टीम गोवा म्हणटालो तेन्ना कितें आसता, लल्लू प्रसाद यादवाचें भाशण पळय मुंबय, तो कितें म्हणटा, आमकां लॉस करून पसून आमी इंडियाचे अलायन्सान रावतलो अशें ताणें म्हणलें. म्हळ्यार मनीस आपल्याक लॉस घेवपाक तयारी तेन्ना दाखयता तेन्ना तो खरो जेन्युइन आसता. तशें कोण लॉस करपाक हांगा तयारी अजून मेरेन कोणें दाखयली म्हाका खबर ना गोंयांत. म्हजे कडेन कोण उलोवंक ना. मे बी आनी कोण कोण उलयता आमकां nobody has spoken to me about this thing. As of now, there is nothing serious about it. विजयाच्या ह्या वक्तव्याचेर आपाचो ॲडव्होकेट अमित पार्लेकर म्हणटा, आम आदमी पक्ष, काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड खंय एकठांय आसात. आरजी सदांच एकोडी भूमिका घेता. आज ऑपोजिशन जर पळयत जाल्यार ऑपोजिशनात काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आरजी आणि आमी आसा. 4 पार्टी आसा जे आज ऑपोजिशन म्हणपाक शकता. आणि आमी असेंब्ली, लास्ट असेंब्ली जी जाली ती जर पळयत जाल्यार एक कोऑर्डिनेशन तुमकां आम आदमी पार्टी, काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डांनी दिसून आयिल्लें. आतां आरजीन भितर कितलो रोल निभयला म्हाका खबर ना, पूण जे कांय इन्सिडंट फाटल्या दिसांनी जाले तातूंत भितर आरजीचो जर रोल पळयत जाल्यार आरजी एज ट्रायड टू बी स्टेईंग अवे फ्रॉम दी ऑपोजिशन. मे बी ही वॉज रेफरिंग टू दॅम बिकॉज आमी एक प्रयत्न चलयला आणि एज आम आदमी पार्टी आमचे जे दोन्ही MLA आसा किंवा हांव आसा, आमी वी हॅव गॉट आउट एवरीथींग दॅट ट्रबल्स गव्हर्मेंट बिकॉज आनी कोणूच ना. म्हाका दिसता इवन विजय बाब हॅज गॉट आउट लॉट ऑफ इश्यूज. काँग्रेस हॅज ऑल्सो बीन वर्किंग सायड बाय सायड. प्रॉबली खंय तरी सिंक्रोनायझेशन चुकलां आसत खंय तरी, बट एज ऑपोजिशन इट इज आवर ड्युटी टू ब्रिंग आउट वॉट एवर दॅट इज देर वीच वी नीड टू ब्रिंग टू फॉर. लोकांचो आवाज जावप आमी जावचो पडटलो. इश्यू बेस्ड प्रश्नाचेर विरोधकांक विधानसभेत एकठांय असतात अशें आरजीचो आमदार विरेश बोरकार म्हणटा. विधानसभे भायले राजकारणात विरोधी पक्ष खंय एकठांय नात. पयलीं म्हणजे जेन्ना आमी ऑपोजिशन म्हणटा, आमी असेंब्लीन तुमी पळयल्लें आसा ऑपोजिशनाचें जें काम आसा त्या ऑपोजिशनान कशें एकटे रावन जावं कितें इश्यू आसा ते मांडलेलें आसा. आनी तुमी पळयता जाल्यार एवरी पॉलिटिकल पार्टी तेंची ओन आयडियोलॉजी आसा, डिफरंट आयडियोलॉजी आसा आणि ती आयडियोलॉजी घेवन सगळी पॉलिटिकल पार्टी फुडें वयता. तशीच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पॉलिटिकल पार्टी आसा ती आमची जी आयडियोलॉजी आसा ती आयडियोलॉजी आमी घेवन फुडें वयता. तशेंच जेन्ना विजय सरदेसाय म्हणटा की ऑपोजिशन युनायटेड ना, अशें तुमकां खबर आसा सगळ्यांकूच की प्रत्येक जाणांचे व्यू पॉयंट्स डिफरंट आसता, आयडियाज डिफरंट आसता, जावं आमचे कितें धोरणां आसा ती डिफरंट आसता. बट जेन्ना आमी विधानसभेन बसून आमचे इश्यूज मांडटाले तेन्ना तुमी पळयलां आसतलें एकामेकाचे इश्यूज जे अंडरस्टँड जाताले आनी तेन्ना इश्यू बेज सपोर्ट आसतालोच. आनी हांवें बसून इश्यू बेज सपोर्ट सगळ्यांक केल्लो आसा. आनी तशेंच आमची जी पॉलिटिकल पार्टी आसा तेन्ना हांव जेन्ना कन्सल्ट करतालो आमचे पॉलिटिकल पार्टी कडेन तेवूय सांगताले की इश्यू बेज जे गोंया खातीर बरें कितें आसा तेन्ना तो इश्यू आमी हायलायट करपाचो म्हणून आनी तेजे वांगडा रावपाचें म्हणून. आतां युनिटीचे आमी उलयता तेन्ना तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की युनायटेड ही पॉलिटिकल पार्टी आतां अजून पर्यंत तरी खंयच्यो ज्यो आमच्यो ऑपोजिशनाच्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा त्यो सगळ्यो युनायटेडली अश्यो ना. पण जेन्ना इश्यूज खंयचे येता हायलायट करपाक जावं इश्यूज खंयचे मांडपाक जाय तेन्ना आमी बसून तेंको दिल्लो आसा. कोणानूय समज तो इश्यू एक जेन्युइन इश्यू घेतलेलो आसा विधानसभेन बीन तो इश्यूक आमी तेंको दिल्लो आसा. आनी हेज्या फुडें बसून जे इश्यूज जे गोंया खातीर इम्पॉर्टंट आसा त्या इश्यूचेर आमी जेन्ना उलयतले
तेन्ना खंय इश्यू जे गोंया खातीर बरें आसा तेजेर आमी वांगडा रावतले आनी जे बीजेपी सरकार जो बीजेपी सरकार आयज तुमी पळयता आसतलो गोंय काबार करपाक उठलेलो आसा तांकां अगेन्स्ट जावं तेंच्या अगेन्स्ट कितें जें आसा तें आमी करतले. प्रत्येक राजकीय पक्षाची विचारसरणी वेगवेगळी. विधानसभेत विरोधी पक्ष एकठांय आसात म्हण काँग्रेसीच्या अमित पाटकराचो दावो. सी आज गोंयान जे 67% लोक ज्यांनी ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट आणि स्पेशली भाजप सरकाराच्या अगेन्स्ट जी मतां मारल्या, जो लोकांचो वॉयस आसा, आय थिंक ऑल द ओपोजिशन इज व्हेरी वोकल अँड वॉसिफरस अबाउट टेकिंग अप इश्यूज ऑफ गोवन्स. ओपोजिशन जर तूं पळयत जें आतां अधिवेशन जालें थंय अशें दिसून येता की येस, ओपोजिशन वॉयस इज टुगेदर. सी पॉलिटिकल देर मे बी डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचो पॉलिटिकल एजेंडा दुसरो आसत, बट आय थिंक वेन इट कम्स टू गोवा एंड वेन इट कम्स टू द इश्यूज ऑफ गोवा एवरीबडी इज टॉकिंग इन सेम वॉयस. सो सी Vijay is a senior politician. He's been in opposition earlier. He's been with the ruling also. So he understands how it works. आणि म्हाका दिसता की विजय सरदेसाय being a senior among all the opposition, he has to guide them all properly. And म्हाका दिसता सगळ्यांचो, I mean I don't want to be specific, but everybody is टॉकिंग इन वन वॉयस अगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट, करप्ट बीजेपी गव्हर्मेंट. आज लोक पिडीत जाल्या मरे गोंयकार सगळे अगेन्स्ट दी सरकार, आनी सगळे आर टॉकिंग इन वन लायन. आतां तूं देशाच्या लेवलाचेर जर पळयत जाल्यार इंडिया अलायन्स वेर ऑल ओपोजिशन पार्टीज हॅव कम टुगेदर अँड दे आर स्पिकींग इन वन वॉयस. अँड आय एम शुअर एज डे गोज बाय पीपल इन गोवा ऑल्सो वील कम टुगेदर. एकंदर गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान विरोधी पक्ष एकठांय नात म्हण केल्लो दावो हेर विरोधी पक्षांनी तरी न्हयकारला. विरोधी पक्षांमदी राजकीय चढावड आसा हेवूय तितलेच खरे, मात खरी शक्त दाखोवपाची आसता ती विधानसभेत. थंय पळयत जाल्यार सगळ्या विरोधकांमदी अभ्यासपूर्ण प्रश्न मांडपाक आणि सरकाराक धारेर धरपाक विजयाचेच पारडे सद्याक तरी जड. गोमंतक टीव्ही खातीर विराज कामत.